चर्चिलाचेर उलोवप म्हळ्यार वेळ फुकट घालोवप. चर्चिल सरकारी फंडाचो लाभार्थी. ताका लागून ताणें भाजपाक तेंको दिवप स्वाभावीक आसा म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मोहनदास लोलयेकार उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. अध्यक्ष ताणी फाटीं म्हणिल्लें की चर्चिल केन्ना बीजेपी बरोबर नाशिल्लो. ताजेर ताणें उत्तर दितना आयज म्हणलां की 2017 जेन्ना सरकार हाडलें तेन्ना तुमी विजय सरदेसायानूच तांकां सपोर्ट केल्लो. हय हय आमी छुपे रुस्तम न्ही. विजय सरदेसाय हो छुपे रुस्तम न्ही. चर्चिला भशेन ह्या वटेन रावलो आनी त्या वटेन केलें ना. कितें करता तें उगड उगड करता. आमी तेन्नाय सपोर्ट करतना काँग्रेस चर्चिला भशेन न्ही. ह्या वटेन एक सांगलें त्या वटेन आनी थंय बाकीचो खंयचो इंट्रस्ट उरना. चर्चिला भशेन बाकीचो इंट्रस्ट उरना. ते विजय सरदेसाय फुटबॉल टीम ना ताका कितें ग्रांट मेळपाक जाय म्हण ताका बाकीच्यांनी कांय ना. आमगेलो इंट्रस्ट क्लियर, लोकांचो इंट्रस्ट. तेन्ना ज्या सर्कमस्टन्सीस आमी दिले ते ओपन केले. दो आमच्या पार्टी भितर विरोध आशिल्लो, आमच्या पार्टी भितर थोड्यां कडेन विरोध आशिल्लो, पूण मेजॉरिटी इज डिसायडेड आनी तें ओपनली सांगलें. जें सांगलें तें सांगलो. तो फुटबॉल टीम न्ही. आनी चर्चिल जो म्हणटा की विजय आमदार जातलो म्हण चिंतला अशें म्हण. तुवें केन्ना चिंतिल्लें? तागे पॉलिटिकल करियर कितें आसा तें नाका आमकां. चर्चिलाचेर उलोवप म्हणजे वेस्ट टायम. चर्चिल हो येदो मोठो व्यक्ती न्ही. ताका सबंद गोंय वळखता, ताका सगळें वळखता. सो ताजेर व्हडलें उलोवन फायदो कांय ना चर्चिलाचेर. त्या चर्चिलाची पद कितली आहा ती ताका इलेक्शनांनी कळ्ळां आनी बाकीची हितून कळ्ळां.